तिका OET IELTS एग्जामांत पास जायनातली. 5 वर्सां जावन कितले परीक्षे बरयले म्हणना, कितले पयशे तेणे होगडायले, रोडान आसली. हांवें तिका म्हळें देव जैत दिवंक आशेता, देवाक अर्घ आनी होगला तूं हांगासर आयली. हाचे पयलीं आयली गे म्हणे, ना हे दळबण हांव येवना, ह्या फावटी म्हाका जायते फावटी हांवें परीक्षे बरयल्या. भक्ती म्हणटा 15 फावटी बरयल्या खंय, 15 फावटी. लागीं 30,000 खर्च जाल्यार 15 फावटी हांव चिंतूंक लागलो, 2 लाखा वयर करशिल्लो, कशें म्हणी कनबायल्या गांव वचचें म्हण. आनी म्हळें तर तूं आतां कित्याक हांगा आयली. हांव जीव घात करूंक चिंतलें, जीव घात करूंक हांवें प्रयत्न केले आनी हांव कळ्ळें तकडांक, देखून तांणी म्हाका हांगासर धाडलें. हांवें म्हळें ही देवाची मांडवळ, देव तुजो मोग करता, देखून सकट सांगती देव तुज्या बऱ्या पडाशें करता. हांगासर येवंक जाय जें देखून हे रेतेर कर. पयलीं म्हणालें म्हाका वेळ ना. हांवें हासन हासन म्हळें जीव घात करून गेल्ली जाल्यार वेळ पुरो आसता आसलो, जीव आसाय न्ही, तुका देखून वेळ ना म्हळें. देखून मागीर तें हांसलें. हय म्हणालें वय फादर, हांसल्यार इल्लें जीव घात करची व्हड निवणें आसा, नाजाल्यार निर आसलें हांव. 15 फावटी हांवें परीक्षा बरयल्या, 2 लाखा वयर खर्चिल्या, 5 वर्सां म्हजी फाट जाली. हांवें नर्सींग करून खंय म्हणे पयशे करी येता आसले, तेंय जावना. हांवें म्हळें तुका रेतेर करचे खातीर देवान आपयलां. देव तुजो मोग करता, देव तुज्या मोगांत रावंक आशेता, तूं ताच्या मोगांत रावंक आशे. मोगाच्यान हांगासर तेणें रेतेर गेली. एक न्ही, एक फावटी गेल्या उपरांत ताका बतली खुशी जाली, संतोश जालो. दुसरे फावटी रेतेर गेली, तिसरे फावटी गेली, 1 म्हयनो रावली हांगा. आनी उपरांत वचोन 2-3 म्हयने परीक्षा ताणें बरोवंक ना, कित्याक मागण्यांत ताका बारीक बरें लागलें, पयत पुस्तक वाचूंक लागली आनी देवाच्या मोगांत एकवटांत रावली. आनी ताच्या उपरांत ती कामाक सरवाली हांगासर नर्स जावन. जायतीं काम करनासलें. 3 म्हयने उपरांत परीक्षा बरयता आसतना पास जालें. न्ही बेटा, हांव देवा लागीं येत आसतना देवान म्हज्या जिवितांत म्हाका पास केलें. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, देवाचें काम तूं करता आसतना तुजें काम देव करता. तो जेहोवा निस्सी उडासोर. तुज्या जिवितांत कसलेंय जैत जाय जाल्यार वळा त्या जाळा तेंच म्हणून जेहोवा निस्सी, देव म्हजें जैत, देव म्हजें ध्वज. गॉड इज माय फ्लॅग ऑफ विक्टरी. देवच म्हज्या जैताची निशाणी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोप तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो, तुमचें सवें आसो. आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्त तें अदीक मोगाचें न्हू. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या प्रारंभारच हांव तुमकां व्हडा मोगान आनी मानान स्वागत करता. एक प्राचिताचें गीत गावन हो मागण्याचो वेळ आमी प्रारंभ करया. काकूत तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाई तुजी मागता जेजू दयाळा म्हणलें गीत आमी गावया. काकूत तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाई तुजी मागता जेजू दयाळा. काकूत तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाई तुजी मागता जेजू दयाळा. चिंतनांनी शब्दांनी पातका धारलें, बोगणांनी करण्यांनी तुका नेगारलें. चिंतनांनी शब्दांनी पातका धारलें, बोगणांनी करण्यांनी तुका नेगारलें. काकूत तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाई तुजी मागता जेजू दयाळा. काकूत तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाई तुजी मागता जेजू दयाळा. बोमोगाळा सर्गींचे बापा, विशेष कृपेचो काळ, प्राचीचो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय. सिंधीच्या बुधवारांतावन त्या पास्कांच्या फेस्ता पर्यंत तुवें आमकां दिवच्या ह्या विशेष आशिर्वादांच्या दिसांनी तुज्या एकवटान जियोंक, मागण्यांत आनी ध्यानांत तुका आमचो आब्बा बाप म्हूण स्विकार करूंक आनी समिया जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साच्या कश्टांतय भागीदार जावन ताच्या आमोलीक रक्तांतय नितळ निर्मळ आनी पवित्र जावन आनी समिया जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाक भागीदार जावंक आमकां हर एकल्यांक फावो कर. बापा, दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल.
विविध तरांचे त्या सावां घेवन, गरजो घेवन, काळजांच्या आखांत घेवन, पापसालीं काळजां घेवन ह्या कार्यक्रमांत वांटो घेतात. बापा, तांची पापसालीं काळजां तूं गूण कर, तांकां आंतरीक बरी भलायकी दी, तांची दुखां बसून काड, तांकां सवकासाय फावो कर, कुडीची बरी भलायकी दी, विशेषान मतीची बरी भलायकी दी, तांकां आध्यात्मीक बरी भलायकी दी. 7 जाणां जावन सुटका सोडून घेवन सोडवणेचो आनंद तांकां फावो कर. बापा, हे मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या समी जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां समेस्तांक हांव देव बरो दीस मागता. तुमकां समेस्तांक हांव नामान करता, प्रणाम करता आनी देवाच्या विसनार आशिर्वाद हांव मागता. कशीं आसा तुमी सगळीं? बरीं आसात न्हू? तर तुमच्या लागीं पळयत पुस्तक आसल्यार उक्तां करा, ना जाल्यार म्हाका जेन्ना हांव हांगासर वाचता आसतना चीत दिवन आयका. निर्गमन बूक तुमी उक्तां करा, थंयसर 17वा वसर, चॅप्टर 17 इन द बूक ऑफ एक्सोडस. 8व्या वळेंत तावन थंयसर 16वी वळ पर्यंत, वर्सेस 8 to 16. रेफेदिमांत आमालेक आयलो आनी इस्रायलितां कडेन लढायेक देंवलो. मोइजेन यहोशुआक म्हळें, आमचे खातीर थोड्या तरणाट्यांक विंचून काड आनी आमालेकां कडेन लढाय करूंक वच. फाल्यां देवाची बेतकाठी हातांत धरून हांव दोंगराच्या शिखराक चेर रावतलो. यहोशुआन मोइजेन सांगलेल्या प्रमाणें केलें आनी आमालेका कडेन झुजलो. मोइजे, आरोन आनी हूर दोंगराच्या शिखराक गेले. मोइजे आपले हात उबारून आसता आसतना इस्रायल परजा जिखतेली. हात सकला घालता आसतना आमालेक जिखतलो. पूण मोइजेचे हात वळले देखून तांणी एक फातर हाडून ताच्या पोंदा दवरलो आनी तो ताचेर बसलो. आरोनान आनी हुरान मोइजेचे हात उबारून धरले, एका कुशीन एकल्यान आनी एका कुशीन आनी एकल्यान. अशे ताचे हात दीसभर थीर रावले आनी यहोशुआन आमालेकाचेर आनी ताच्या लोकांचेर जैत व्हेलें. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आमालेकितांचें नांव ह्या संवसारांतलें हांव पुसून काडटलो. ही उतरां उगडासा खातीर एका पुस्तकांत बरोवन घाल आनी ती यहोशुआक सांग. मोइजेन थंय एक वेदी बांदली आनी त्या जाग्याक याह्वे ईर हे याह्वे निस्सी म्हणून नांव दिलें. याह्वे निस्सी म्हळ्यार देव जैत दिता वा जैत दिवचो देव, यशस्वी दिवचो देव म्हण अर्थ जाता. आनी ताणें म्हळें, सर्वेस्पराचो ध्वज धरा. सर्वेस्पर आमेलेका विरोध झुजतालो संतते तावन संतते पर्यंत. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव मोगाचें न्हू, आमी हांगासर इस्रायलितां मदें आनी आमालेकितां मदें झूज पळयत आनी हें झूज निरंतरी चलता. कित्याक म्हळ्यार हे आमालेकीत म्हळ्यार कोण? आमालेकीत म्हळ्यार तुमी वाचल्यार पोरण्या तेस्तामेंतांत समजता ती एसावाची संतत. एसाव कोण तो? एसाव इजाकाचो पूत. इजाक आब्रामाचो पूत, म्हणजे आब्रामाचो नातू एसाव. आब्रामाचो पूत इजाक भक्तिवंत, पूण ताका जल्मले 2 पूत दोगी बरे न्ही. पळय मोगाचें न्हू, आमच्या पुर्वसांतान देवान आयिल्लें बरेंपण थोडे फावटी नातरांक पावना. थोडे फावटी आमी हाच्या पावता. एकलो बरो मास्टराम, भाग्यवंत मनीस, भक्तिवंत मनीस, सगळां शिकयलो, पूण ताचो पूत पोखरी म्हळ्यार पोखरी. गांवांत जायते नाका जाल्लीं कामां गेल्लो, पोस्टी जिणी गेल्लो आनी उपरांत खरी गेल्लो, उपरांत जैला गेल्लो आनी अकरेक जीव घात करून मेल्लो. म्हाका भक्तालें कित्याक अशें जाता गे म्हणून. त्याच रितीन आब्रामाचो पूत इसाव भारी भाग्यवंत मागड्याचो मनीस, पूण ताजे पूत जाकोब फडकिरो. इसाव पोटार्थी. 7 महापातके पैकी हर एक पातक त्या इसावा थंय आसलें. 7 महापातकां आमी जाणा. पयलें गरू आनी हंकार, दुसरो आबलेस, तिसरें पोटार्थपण, चवथें
कामातुराय या पोसडेपण, पांचवे जावन आसा आळसाय, सवें जावन आसा मोसोरू, सातवें जावन आसा राग वा क्रोध. हे 7 महापातकाय दोगांय ती आसली. पूण जाकोब तरी जिवितांत बदल्लो. जाकोब आसलो इस्रायल जालो. जाकोब म्हळ्यार फडकिरो मोस्करचो. पूण दैवीक अनुभव जावन रुपांतर जावन तो जिवितांत इस्रायल देवाचो भुरगो जालो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, आमकां एक देवान दिवचो अवकाश आमी रुपांतर जावं. एक ह्या करेजमाच्या काळार आमी करेजमाच्या काळार आसा, प्राचिताच्या काळार आमी आसा, तपास काळार आमी आसा. आमकां रुपांतर जावच्या खातीर, बदलच्या खातीर, बदलोवच्या खातीर देव आमकां एक अवकाश दिता. जाकोबा बरी आमी बदलतांगी वा इसावा बरी आमी बदलना. इसाव बदललो ना. तुमकां ती काणी तसा हांव चड सांगना. इसाव जेवच्या खातीर जियेलो. ताका मालगाड्या पुताच्या हक्काच्यान कांयच पडोन वचना. बापायन कितले म्हळें, तूं म्हजो मालगाडो पूत, तूं म्हजो मालगाडो पूत जावन म्हजें नांव दवरिचें, कुटुंबाक नांव वाडीचें, वर्तो जायचें, बरें शिकायचें, बरो फुडार आसा करीचें. कितले आवय बापूय भुरग्याक सांगतात, पूण थोडीं भुरगीं आयकच ना. इसाव आयकलोच ना आनी ताच्या खोटेपणांतूच जियेलो. मात न्ही, ताणें आपणाची बायल सयत हेर धर्माच्या ताणें हाडली. बोंब्या पुजा करची, मुर्ती पुजा करची, माट मंत्र करची, देवाचेर पातयेनी नातल्या तसल्या कुटुंबांतली बायल ताणें हाडली. तांच्या तावन आनीकी चड इसाव पाड जालो. बोंब्या पुजा, मुर्ती पुजा, माट मंत्रां तो करूंक लागलो आनी नाका जाल्ल्या करण्यांनी जियोंक लागलो. देखून ताची संतत जावन आसा आमालिका. तांची संतत तांकां ताच्या संतती पैकी एकलो जावन आसा आमालीक. आमालेकाची संतत, तिची संततच तें माट मंत्रां करची, बोंब्या पुजा करची, हेरां कडेन झगडचें आनी विशेश जावन देवाच्या भुरग्या लागीं जाकोबाच्या संतती सांगाता झगडचें, इस्रायलीता सांगाता झगडचें. रेफेदीम म्हळ्यार जाग्यार इस्रायल परसा बसयल्ल्या गांवाच्या वाटेर आसा. आनी त्या वाटेर आसतना इस्रायल लोकांक तांची म्हणली घरां नात, ते तंबांत रावतात. तांच्या बायले भुरग्यांक हाडून ते वाटेर आसात. तांचेच दायजी हे पळया, दायजे लागीं झगडची गरज नासली. तेय कश्टांत आसतना मोगाच्या नांव थोडीं जाणां म्हाका सांगतात, हय कितें आज झगडटा म्हजो दायजी, म्हजो शेजारचो, आमी एकच कुटुंबाचे, आमचो आप एकच, आमकां एकच जीव सोंग तीच वाट, पूण ती वाट तो बंद करता. मोगाच्यान उडास सरा. देवाच्या भुरग्यांक ह्या संवसारांत जायतें सुसूंग आसा, जायतें सुसूंग आसतलें. पूण मोगाच्यान ह्या करेजमाच्या काळार आमी लिंबयेर पडोन मागणें करून, कुर्सावाट करून आमचे कश्ट जेजूच्या खुर्साच्या कश्टांक मेळोवया आनी आमचे कश्ट कितें करून घेवया, सोडवणेचे कश्ट करून घेवया. लेट अस मेक आवर सफरिंग्स एज द sufferings of salvation. Let us make them redeeming sufferings. Sacrifices those lead to our own redemption, for our own salvation. आणि आता झुजा चलता आसतना मोइशे कितें करता पळया, मोइशे झुजाक वचना. मोगाच्यान सकणांनी झुजाक वयचें न्हय. उडासर झुजाक वचोंक पुलीस आसात. म्हळ्यार केस जाल्यार झुजाक पुलीस आसात, एडवोकेट आसात आनी जज आसात आनी अधिकारी आसात. पूण आमचें काम कितें? आमचें काम मोइशे बरी. मोइशे जोशुआक म्हणटा, जोशुआ तरणाटो, ताका झुजाची सगळी ताका गोत्त आसलें. देखून तो मोइशे म्हणटा, जोशुआ थोड्या तरणाट्यांक घे, कोण झुज काडीत आसा, तुमी वचोन झुजा. पूण हांव कितें करता, हांव फाल्यां दोंगराचेर वयता. दोंगरा वयर रावन थंयसर दिंबयेर पडोन हात वयर करून हांव मागणें करतलो. पळया, मोइशेक देवान दिल्लें एक वर्तें आपोवणें मागणें करचें. मोगाच्यान आमकां झूज करूंक जायना. जाता की तुमकां जाल्यार झूज करूंक जाता वसा, मिलिटरीन जॉयन जाया, वचून ती जम्मू काश्मीरांत वचून झुजा, या चायनाच्या बॉर्डर वचून झुजा, या बांगलादेशाच्या बॉर्डर वचून झुजा, खंय झुजोंक आसा वसा, अफगानिस्तान आनी कितें बर्मा जायते बॉर्डर आसात वचून झुजयेत. पूण बाचेर आमचें काम विनवणेचें काम. हें वरस मागण्याचें वरस, येवचें वरस जुबलेवाचें वरस, बरवशाचें वरस. ह्या वर्सा मागणें करचें म्हळ्यार विनवणी घालून मागणें करचें. मोइशे बरी मागणें करचें. विनवणेच्या मागण्या विशयान मोइशे जावन आमी शिकया. तो दोंगराच्या गुड्यार वयताना एकलो वचूं ना. कोणाक व्हरून गेलो? आरोनाक आनी हुराक व्हरून गेलो. आरोन आनी हुरा दोगांयक घेवन गेलो आनी त्या गुड्यार वचून दिंबयेर पडोन हात वयर करून मागणें करूंक लागलो. पळया कितले अपुरबायेन पयत पुस्तक म्हणटा, जेतना पर्यंत मोइशे हात वयर करून मागणें करतलो, इस्रायल परस जिखतली. मागण्या तितलें बळ आसा मोगाचें. आमी केदाळे म्हणचें, म्हज्या आवडली मायेचें मागणें, म्हज्या पुर्वजांचें मागणें, आज हांव एक यासाक जाला. आज ही म्हाकाय म्हज्या जिवितांत वनवणें वडण्यो ताळण्यो आसल्या ताचें जैत वरचें जाल्यार म्हज्या पुर्वजांचें मागणें, म्हज्या भाव भयणीचें मागणें, म्हज्या वनयांचें, म्हज्या भावजींचें मागणें, तांच्या भुरग्यांचें मागणें, म्हज्या दायजा गोत्रांचें मागणें.
मात न्ही खंयसर हांव रेतेर दिता, हांवें त्या लोकांक म्हणचें दया करून म्हजे खातीर मागा. तो लोक मागता. हांव सगळ्या संवसारभर रेतेर दिला तर चायनांत, त्या हाँगकाँगांत, जापानांत सयत रेतेर दिल्या तर ते लोक म्हजे खातीर मागता. आनी ती गोंयांत आसूं न्ही, बेंगलोरांत आसूं न्ही, मोगाचें तुमी म्हजे खातीर मागून आसात. तुमचें मागणें म्हज्या गरजा पडटा आनी म्हजें मागणें तुमच्या फायद्या पडटा. मनीस कितें करता, हात वयर करून मागणें करता आनी आमी सगळीं अस्कत, आमकां पुरो जाता. देखून मनीस म्हणटा जर तर म्हजे हात सकले गेले जाल्यार आमालिकीत जिखतात. हे संवसारांत जायते खोटे मनीस आसात, क्रूर भ्रश्टाचारी सरकारी अधिकारी आसात, हे राजकीय फुडारी आसात. क्रिस्तांवां कितले कश्ट दितात, आमच्या कितल्या पाद्रांक जैलांत घाला, कितल्या शिश्रांक तांणी जैलांत घाला, कितल्या क्रिस्तांव सुवार्थ परगट करतल्यांक तांणी जैलांत घाला. आमच्या भारत देशांत आमच्या वाणीपुरांत कितले आमचे क्रिस्तांव लोकांचो जीव गेला, अत्याचार, अनित, नालिसायस आनी अनुभव केल्या. पूण म्हाका जाणो हांवें आनी तुवें मागणें करूंक हो खरेंच मातसो काळ देवान आमकां दिला. उडास दवरा, पुरसाची वाट आमी करया, दिंबियरपणान मागणें करया. म्हाका जाणो आमी भावर्थान आमी शेळोवचें नाका. प्लीज डू नॉट बी लेथार्जीक, टिपेड अँड लेझी इन युअर प्रेयर लायफ. मागणें करची गरज आसा. जेजून आमकां म्हळां गेसमाने मळ्यांत वता आसतना थंयसर आपल्या आपोस्तलांक सांगून तांच्या मुखार म्हाका तुका सांगलां, ताळलेक सांपडानाशें जागेर रावन मागणें करा. वय आत्मो आशेता, वय आत्मो तयार आसा, वय पूण कूड भोव अस्कत, आमची कूड अस्कत जाल्या. जायते खाणां मर्जेची खाणां खावन आळसाय करून देखून मोगाचें ह्या दिसांनी जायते जाणांक उपवास प्राचीत करूंक, दंडवणी करूंक कस जाता. आनी ती म्हणटात सयत, वय आमी काय मास केल्यार काय आमकां डावस ना, मास काय ना जाल्यार आमी मास काय ना जाल्यार काय आमी स्वर्गाक वेता म्हण जायना. देखून कित्याक आमी उपास करीचें? उपास करीचें मोगाचें न्हू. जेजून आमकां म्हळां, जेजून उपवास केला 40 दीस आनी रात. देखून 40 दिसांचो उपवास आनी रात. परमेश्वर समाधान मोइशेन 40 दीस आनी रात उपवास केला. त्या होरे पर्वताचेर रावन ताणें मागणें केलां. इस्रायल परसा 40 वर्सां त्या मरुभुमींत आसले. सांब पावल, सांब पेद्रू सगळे मोगाचें न्हू ते 40 दीस उपवास प्राचीत करताले. इस्रायल परसा 40 दीस आनी रात उपवास करता. आमी करया मोगाचें न्हू. आनी आमी थंयसर 7 संगती आमी शिकता. कशें? कित्याक विनवणेचें मागणें, मध्यस्थिके प्रार्थने, इंटरसेसरी प्रेयर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पयलें जावन आसा मोगाचें न्हू आध्यात्मीक झूज. आमच्या संवसारांत मोगाचें न्हू आध्यात्मीक झूज चलोन आसा. निरंतर एक झूज चलोन आसा. आमी वाचता थंयसर उगडापणाच्या बुकांत आमी थंयसर वाचता 12व्या वसरांत 7व्या वळीर तान 9वी वळ पर्यंत. बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 12 वर्स 7 to 9. अंतराळाचेर थंयसर एक झूज सुरू जालें बऱ्या आनी खोट्या सत्ते मदें म्हज्या तुज्या जिवितांत. हांव चिंतलो सेमिनारी गेल्या उपरांत सुलाप म्हणून. सेमिनारींत मोगाचें वायटाचे वडणे येतात. सुरवेर एकलो सोरोप येतलो, म्हाका सोरोप या म्हणटालो सेमिनारींत. देवा करता त्या सोऱ्याच्या वडण्यांत हांव अलग रावलो. आनी एका सेमिनारी वता आसतना आनी एक खोटो मनीस आसलो, ताका मागीर सेमिनारींतलो काडलो. खंय गेल्यार ताणें पस देवलोंचे पट जोकुलोंचे आंगार हात घालो पळोवचो खोट्या चिंतपान. आनी थंयसर आमी कॉलेजी वता आसतना थोडीं जाणां आनीकी नाका जाल्ल्या संगतीक आमकां आकर्शीत करतली. पूण देवा करता आमचें मागणें आमी देवा लागीं केल्ली विनवणी तांत मोगाच्यान आमच्या भावार्थान थीर रावंक आमकां साध्य जालें. आमी सगळ्यांनी मोगाच्यान भावार्थान थीर रावपाचें जाल्यार आमकां मागण्याची गरज आसा. निरंतरी आमकां वायटाक वडणी आसतात. खंयच्या फंक्शनाक तुमी वतात थंयसर सोरोप येवंक तुमकां वड्डी आसता. आनी खंय इश्ट सांगाता मेळटा आसतना कोंब्या गाटाक वचोंक, जुगारी खेळोंक, पयशांनी खेळोंक. आनी आतां आजकाल इंटरनेट चडलां. इंटरनेटाचेर पसदेपण आनी कितें नालिसायेचे संगतीचे आकर्शण जावंक साध्य आसा. सोरूंक, लुटूंक, मस्करूंक, दोगो दिवंक, हेरांचे अन्याय करूंक असले संगतीचे आकर्शण येता आसतना आमी भावार्थान थीर रावची गरज आसा. देखून उडासरा पयलें आध्यात्मीक झूज ह्या संवसारांत चलोन आसा. देव म्हजे मोगाचें नांव तुजी परिक्षा करता. दुसरें जावन आसा लिडरशीप अँड सपोर्ट. मुखेलपण आनी सहकार. मोइशे मुखेलपण घेता. जोशुआ तूं झुजाक वच, थोड्या तरणाट्यांक घेवन वच, पूण तें मात्र पावना. संवसारी वावर मात्र पावना. देवाचो आधारी गरज. संवसारी वावर मात्र पावना. आमकां देवाचो आधारी गरजेचो. देखून मोइशे दोंगराच्या शिखरार चडटा. कित्याक दोंगराचेर तो मागणें करनासल्यार सकला जोशुआक आनी ताच्या सांगात्यांक निरंतर दिसता खंय थावन येता म्हजो आधार. पर्वताचेर हांव म्हजी दीस लायता. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. मोइशे थंयसर दिंबयेर पडोन मागणें करता. आरोन आनी हूर ताका कुमोक करतात. पळय सगळ्यांक मुखेलपण घेवंक जायना. थोड्यांनी सहकारी दी जाय. सगळ्यांक पाद्र्याप जावंक जायना. सगळ्यांक वायस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष जावंक, वाडाचो गुरकार जावंक आनी कसले संघ संस्थेचो मुखेल डिरेक्टर जावंक जायना. थोडे फावटी
आमी तांकां आदार दिचे थोडेपणी आमी मुखेलपण घेवचे अवकाश मेळटा आसतना मोगाच्यान देवान दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे आमी मोगाच्यान वावरीचे आनी मात्र हेरां मुखार मोगाच्यान लजेवचें न्ही हात वयर करूंक म्हजे लजेलो ना इमयेर पडोंक लजेलो ना सर पडोंक लजेलो ना व्हडल्या तळ्यान हाक बोब मान देवा गर्गा आनी होगळात दिवंक लजेलो ना आनी उपरांत देवान तांकां बचाव केल्या उपरांत मोइजे लजेलो ना जोशुआक ताणें म्हळें देवान आमकां जैत लाभयलां यहोवा निस्सी जैत दिवचो देव यशस्वी दिवचो देव एक बहीण हांगासर येवन रडटली तिका OET IELTS एग्जामांत पास जायनातली 5 वर्सां जावन कितले परिक्षा बरयले म्हणना कितले पयशे तेणें होगडायले रडनासली हांवें तिका म्हळें देव जैत दिवंक आशेता देवाक अर्घ आनी होगळा तूं हांगासर आयली हाचे पयलीं आयली गे म्हणे ना हे दळबण हांव येवना ह्या फावटी म्हाका जायते फावटी हांवें परिक्षा बरयल्या लागभग ती म्हणटा 15 फावटी बरयल्या खंय 15 फावटी लागलागी 30,000 खर्च जाल्यार 15 फावटी हांव चिंतूंक लागलो 2 लाखा वयर करशिल्लो कशें म्हणी करून बायल्या गांव वचचें म्हण आनी म्हळें तर तूं आतां कित्याक हांगा आयली हांव जीव घात करूंक चिंतलें जीव घात करूंक हांवें प्रयत्न केले आनी हांव कळ्ळें तकडांक देखून तांणी म्हाका हांगासर धाडलें हांवें म्हळें ही देवाची मांडवळ देव तुजो मोग करता देखून सक्कट सांगती देव तुज्या बऱ्या पडाशें करता हांगासर येवंक जाय जें देखून हे रेतेर कर पयलीं म्हणालें म्हाका वेळ ना हांवें हांसन हांसन म्हळें जीव घात करून गेल्ली जाल्यार वेळ पुरो आसता आसलो जीव आसाय न्ही तुका देखून वेळ ना म्हळें देखून मागीर तें हांसलें हय म्हणालें वय फादर हांसल्यार इल्लें जीव घात करची व्हड निवणें आसना नाल्यार निरा आसलें हांव 15 फावटी हांवें परिक्षा बरयल्या 2 लाखा वयर खर्चिल्या 5 वर्सां म्हजी फाट जाली हांवें नर्सींग करून खंय म्हणे पयशे करी येता आसले तेंय जावना हांवें म्हळें तुका रेतेर करचे खातीर देवान आपयलां देव तुजो मोग करता देव तुज्या मोगांत रावंक आशेता तूं ताच्या मोगांत रावंक आशे मोगाच्यान हांगासर तेणें रेतेर गेली एक न्ही एक फावटी गेल्या उपरांत ताका बतली खुशी जाली संतोश जालो दुसरे फावटी रेतेर गेली तिसरे फावटी गेली 1 म्हयनो रावली हांगा आनी उपरांत वचोन 2-3 म्हयने परिक्षा ताणें बरोवंक ना कित्याक मागण्यान ताका बारीक बरें लागलें पयत पुस्तक वाचूंक लागली आनी देवाच्या मोगांत एकवटांत रावली आनी ताच्या उपरांत ती कामाक सयसर वाली हांगासर नर्स जावन जायतीं काम करनासलें 3 म्हयने उपरांत परिक्षा बरयता आसतना पास जाली न्ही बेटा हांव देवा लागीं येता आसतना देवान म्हज्या जिवितांत म्हाका पास केलें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी देवाचें काम तूं करता आसतना तुजें काम देव करता तो यहोवा निस्सी उडासोर तुज्या जिवितांत कसलेंय जैत जाय जाल्यार वेळार त्या जाळा तेंच म्हणून यहोवा निस्सी देव म्हजें जैत देव म्हजें ध्वज गॉड इज माय फ्लॅग ऑफ विक्टरी देवच म्हज्या जैताची निशानी म्हज्या भावा भयणी देवाचेर पातयेन विश्वास दवर तिसरें जावन आसा डिपेंडन्स ऑन गॉड देवाचेर पातयेन विश्वास दवर डिपेंडन्स ऑन गॉड विनवणी मागणी करची म्हळ्यार देवाचेर पातयेवचें मोगाच्यान संवसाराचेर पातयेवचें कोणी मोगाच्यान म्हज्या लागीं आयिल्ल्या वेळार समालोचन करूंक कावन्सिलींग करूंक मागणी करतना तांचे कस सांगतना मोगाच्यान थोडे फावटी म्हाकाय एका तराची चिंतना आयल्यान सांगूंक तांकां हा तो दाखतेर बरो हो दाखतेर बरो ती चिकित्सा बरी ही चिकित्सा बरी थोड्यांक एक संवय आसता कलिपिडा सांगल्या तशें तो झाड पालो का हे अशें कसाय पिये आनी ते वखद काडये तसलो मसाज कर हें संवसारी चिंता ते मोगाच्यान एडवायस दितले सल्ला दितले जायते दाखतेर आयुर्वेदीक अलोपॅथीक होमिओपॅथीक आनी हर्बल मेडिसीन आजकाल नॅचरोपॅथी आनी जाणवायेन भरलेले जायते जाण आसा तुमकां वॉट्सॅपार युट्यूबाचेर मेळटात पूण मोगाच्यान आमी देवाच्या भुरग्यांनी खऱ्या क्रिस्तांवांनी आमी दिसय आध्यात्मीक सल्ला दैवीक उतरांची चिकित्सा देवाची उतरांची ते वखद मात्रें सर्वेस्पर देव आपलें उतर धाडून तुजी पिडा गुण करता आनी तो तुमकां तुमच्या नासाच्या फळांतलो राखता जाणवायचो बघ 16वा वसर 12वी-13वी बोर्ड बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12 and 13 सर्वेस्पर देव आपलें उतर धाडून तांकां बरें करता तांकां तांच्या नासाच्या फळांतले राखता तर देवाचेर पातयेन देवाच्या उतरांचेर पातयेन विश्वास आनी चवथें इंटरसेशन मध्यस्थीके प्रार्थने विनवणी विनंती करची हेरां खातीर मागचें मध्यस्थीक मागणें करचें मोगाच्यान हांवें तुवें मागचें गरज आसा आज आमी भावार्थांत आसा तर म्हाका उडासांचो सान फ्रांसिसावारान कितलें मागलां म्हणना ताच्या आवय बापायक मायगांव सोडून स्पेन सोडून फ्रांसा वचोन फ्रांसांतल्यान पोर्चुगला वचोन पोर्चुगलांतल्यान हांगासर येताना वाटेर अडकळ येवन एक 3 म्हयन्याचे पयलीं ताका 13 म्हयने लागले जाल्यार हांगासर येवन पावलो कितलेशे ह्या जाग्यांनी आमचो मलगडांचो भावार्थ जिवा दवरचे खातीर आमच्या मालगाडी गोंयांत थावन गांवां आयिल्ल्या वेळार गोंयांत थावन त्या काळार कसलेंच बसां कारां ह्या विमानां आनी कितें तारवां सयत नातल्या वेळार पांय वाटेन थोडे फावटी न्हंयो आसता आसतना उपयोन तांचे वस्त्रां माथ्यार बांदून काडून उपयोन गांवाक येवन आमच्या मालगाड्यांचो भावार्थ जिवो दवरला देखून आज आमी भावार्थान जिवे आसा
आनी हो भावार्थ आमच्या भुरग्यांक ते मंदरसून वचत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक ते मंदरसून वचना सबारान थंय, कित्याक जायते तरांचे संवसारी आधुनीक संवसाराचो वसो आयला. ह्या वस्यांतल्या ह्या बंदड्यांतल्या आमच्या भुरग्यांनी पवित्रपणी जियेचें जाल्यार हांवें आनी तुवें मागणें करची गरज आसा. म्हज्या भावा भयणी, आमी मागणें करया आमच्या भुरग्यांनी केदेंच भावार्थांत पयस सरान अशें. सगळ्या संवसारा खातीर मागया आनी विशेशान भारत देशांत जायती दगदवणी येवची आसा. क्रिस्तांव विरोध, भावार्थ विरोध. आमचे इगर्जे कसलो लावंक प्रयत्न करनासात. आमकां क्रिस्तांव धांवडावंक प्रयत्न करतात. आमी भावार्थांत थीर रावची गरज आसा. 5वें जावन आसा रेकॉग्निशन ऑफ गॉड्स प्रेझन्स, देवाच्या हाजरपणाची मोगाच्या न्हू, आमी हाजरपणाची अवेरनेस, हाजरपणाचो अनुभव म्हाका तुका जायचे. देव आसा आमच्या मदें, आमकां दोळ्यां दिसना. देव आसा देखून देवूच आमची जैताची निशाणी. जैत देव आमकां जैत दिता. मोइजे पात्ये लागलो, आरोन आनी हूर ताचेर पात्ये लागले. आनी जोशुआ सकला झूज करतलो जाल्यार तो पळोवन आसलो थंयसर गुड्यार दोंगरार मोइजे दिंबयेर पडोवन हात वयर कर मागणें करना आसा. आनी सवय जावन आसा वय पर्सिस्टन्स इन प्रेयर. समी जेसूस म्हणटा थंयसर लोकांच्या वांजेलान 17व्या वसरान पयल्या वडीर लोक चॅप्टर 17:1 धैर्य साणी नासतना, धैर्य सुखय नासतना मागणें करूंक जेसून सांगलें. आमी मोगाचें धैर्य सुकोवचें नाका, खाळा नासतना मागा. तेसलोनिकाकारांक बरलें पयलें पत्र 5 वसर 16वी ओळ आनी 17वी ओळ आनी 18वी ओळ म्हणटा, सदांच खुशाली जाया, खाळा नासतना मागा, हरी एका घडीत आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया. देखून मोगाचें आमच्या इगर्जी गेल्यार आमी दिंबयेर पडोवंक लजेवचें नाका. दिंबयेर पडोवन सगळ्या फिरगेची खातीर मागया. दिंबयेर पडोवन हात वयर कर आमच्या याचाकां खातीर, धार्मिकां खातीर मागया. जर तर कोणी शेळिल्ल्या जाल्यार तारी जीवाळ जायची. कोणाय तें भावार्थाचें केंड तें शेळेला आनी थंयसर गोबर मांडला तर फुंकया, फुंकून तो गोबर पयस करया. आमचे भावार्थाची केंड जळोवन दी. सगळ्यां थंय भावार्थ जिवाळ जावन दी. आमच्या घरांत भुरगीं मागण्या येनात, ह्या घोव येना, बायल येना. मोगाचें आमी निराश जावचें नाका. आमी सदां दिंबयेर पडोवन मागणें करया, सरपडोन मागणें करया. सवकास सवकास बदलावण येतली. 8 जाणांनी म्हाका साक्ष दिल्या. फादर तुमच्या आराधार मिसाचें बलिदान आमच्या घरांत घाल्ल्या वेळार थोडे फावटी म्हज्या घोवान, म्हज्या बायलेन, म्हज्या भुरग्यांनी नाका नाका तें पुरा घालनाकात म्हण सांगलां. पूण हांवें तिरासाणेन तें घालां आनी तें घाल्ल्या वेळार हांवें दिंबयेर पडोवन मागणें केलां. सवकास सवकास म्हज्या कुटुंबाचे सांदे येवन म्हज्या सांगाता मेळ्ळ्यात. आनी त्या आराधनान त्या मिसाच्या बलिदान वांटो घेतल्या उपरांत आमच्या कुटुंबात शांती आयला, मोग आयला. आमच्या घरांत आसलें बेबदेपण पयस सरलां. आमची भुरगीं आडवाटेन आसलीं, मोबायल लेकावर ते पळयतलीं, आळसाय करतलीं. आतां तांणी आळसाय सोडल्या. मिसा वचनांतलीं मिसा वचूंक लागल्यान, कुमसार जाण्यांतलीं कुमसार जावंक लागल्यान, परिक्षे बरें करन शिकारांतलीं बरें करन शिकोवंक लागल्यान, बरो फुडार आसा करूंक लागल्यान. मात कुटुंबाच्या सांद्या मदें वर्त माया मोग आनी एकवट आयला. वय मोगाचें आमी धैर्य साणी नासतना, खाळा नासतना आमचेच बसत, आमच्या कुटुंबा बसत, आमच्या भुरग्यां बाळा बसत, सरकारी अधिकाऱ्यां बसत, पवी सभेच्या मुखेल्यां बसत, विशेषान गरजेवंतां बसत, थंयसर झूज करना आसात बॉर्डराचेर, वय गडीचेर थांच्या बसत, दर्यान सांपडलेल्या बसत, जैलांत आसलेल्या बसत, काजार तुटलेल्या बसत, एकसुऱ्या बसत, वायटान खोटेपणान नालिजाय आसलेल्या बसत आमी मागया. आनी सत्व संदेश आमकां मेळचो जावन आसा. मोगाचें देवाचें विस्वासीपण आमी पातयेवया. लेट अस बिलीव इन द फेथफुलनेस ऑफ गॉड. देवाच्या विस्वासीपणांत मोगाचें देव संततीच्या संततेक आमकां आमालिकेचेर जैत लाभयतलो. आमालिकीत आमच्या संवसारांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या संवसारांत आसतात. संवसाराक लाभतले कोटेपणाचे मनीस तांकां भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हण कळना. तांकां केवळ माट, मंत्रां, पितीसपणां, अदृश्ट, दुरदृश्ट, पयशे, आस्त, बदीक, बसडेपण मात्र जाय. पण मोगाचें तसल्यांचेर देव जैत व्हरूंक देव म्हाका तुका आदार दिता. तर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, हांवें एक गीत आयकल्लें की दाळे म्हाका उडास येवचें. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. तुम्ही ऐकालां गी? We will overcome, we will overcome, we will overcome one day. Oh, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, we will overcome one day. एक दीस आमी जिखतले मोगाचें न्हू. खरो भावार्थ जिखतलो. समी जेसू ह्या संवसारांत वय उबो रावतलो. जॉबाच्या बुकांत आमी वाचता. 19व्या वसरांत म्हाका दिसता 25व्या वडीत जॉब चॅप्टर 19:25 म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा. एक दीस ह्या संवसारांत तो उबो रावतलो.
जॉब पातयेलो आनी तेच परी देव ह्या संवसारांत उबो रावलो म्हळ्यार जॉबान जें कितें होगडायलें सगळें देवान जॉबाक फाटीं दिलें. म्हज्या तुज्या जिवितांत जें कितें आमी होगडायलां तें सगळें आमकां फाटीं दितलो. पूण हांव आनी तूं भावार्थान ती रावया. वय धैर्य सुखें नासतना आमच्या करेजमाच्या प्राचीत काळाच्यो त्यो करण्यो जावन आसात. मागणें, उपवास, प्राचीत, पवित्र वाचप आनी दान धर्म. परतून तुमकां सांगता, मागणें देवा ती संबंद दवन एकवटान कुर्साची वाट करची, सकाळी सांजेचें मागणें करचें, मिसाक वयचें, आराधन करचें, दैवीक रेतेर मेंद्राक वचून रेतेर करचें, हें जावन आसा मागणें. दुसरें जावन आसा उपवास. वय आमकां संवसारी सर खाणा जेवणांतावन येयल्ले आमी आलाग रावन वय तांतूय एका तरेची दणवणी करची. देखून तिसरें प्राचीत करचें, कितें कश्ट सोसूंक जाता सोंसचें, दोबड्या धाकट्यांची सेवा करची, हें सगळें करचें. आनी विशेश जावन पवित्र वाचप, संत भक्तांची जिणी वाचची, पवित्र पुस्तक वाचचो. आनी पांचवें जावन आसा दान धर्म करचें. आमी केवल उरोवचें आमचेच खातीर न्ही, दोबड्या धाकट्यां खातीर तें आमी दिवन हे करेजमाचे खरण्यो मोगाचें न्हू वय धैर्यसाणी नासतना आमी करया. आनी आमकां मेळ्ळेलो संदेश आयच्या दिसा आमच्या काळजांत आमी दवरया. परतून तुमकां ते 7 संगती तुमच्या मतीक अशें परतून हांव सांगता. पयलें जावन आसा आमच्या जिवितांत केदाळे आध्यात्मीक झूज आसा, तें झूज आमी धैर्यान झुजा जाय. दुसरें, ते झुजांत आमी जैते वंचायचे जाल्यार आमी केदाळ मुखेलपण घेवंक तयार आसा जाय. हेर मुखेलपण घेतना आमी तांकां सहकार दिसे. तिसरें, देवाचेरच पाती आनी विस्वास आमी दवरिचे, संपूर्ण पाती आनी विस्वास. चवथें जावन आसा हेरां खातीर आमी मागासे, हेरां खातीर वय विशेश जावन गरजेवंतां खातीर, कश्टतऱ्यां खातीर मागासे. पांचवें जावन आसा देवाचें हाजेरपण आमी केदाळे लेखी जाय. खंय गेल्यार देव हाजर आसा, आमी उलो मारल्यार पुरो तो आमकां हाजर जाता. आनी सवय जावन आसा आमच्या मागण्यांत आमी धैर्य सुकोवन जो. आनी 7वें जावन आसा देवाच्या विस्वासीपणांतय पाती आनी दवरी जाय. तर मोगाचें न्हू, दोळे तांपन मागणें करया. विशेश कृपेची वेळ घडी. देव तुजेर आशिर्वाद घाल आसा, देव तुका रुपांतर करचा, देव तुका बदलून आसा. भावार्थांत पाती आनी तूं मागशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलोय. जें कितें तूं मागताय तें तुका मेळ्ळांच म्हूण सत्मान आनी तुका मेळटलें. सर्वेस्वरा देवा, दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. भावार्थान ती मागोन आसात, विस्वासान ती मागोन आसात, पाती आनी मागोन आसात. बाबा तांचे मदें असले पिडेस्तांक गुण कर. जो कोण कॅन्सर पिडे वरवीं कश्ट जाता, बाबा दुखां कडून मागोन आसा, सरपडोन मागणें करना आसा, ताका तूं गुण कर. बाबा ताजे रिजल्ट्स सगळे पळय कॅन्सर नेगेटीव येवन दी, ताका पिडास ना म्हूण जावन दी, संपूर्ण ताका बरो कर. बाबा एक भयण आसा थंयसर, तिका पेंगटा सकला बोळ ना, त्या भयणीक फ्लेवीक गुण कर बापा. त्या फ्लेवी म्हणल्यार भयणीक गुण कर बापा. थंयसर एकले सेलेन म्हण आसा, विशेश दुखांत कश्टांत आसा, ताजे दुखां पसून काड बापा. टॉम म्हणलो एकलो भाव आसा, टॉमस ताचें नांव टॉम, ताजेर आशिर्वाद घाल. नॉयल म्हणलो भाव आसा, निराश जाला, ताच्या बायलान ताका सोडला, कुटुंबाच्यांनी ताका पयस केला, पूण निराशपणान देदेसपरपणांत आसा. थंयसर धीरज म्हणलो एकलो आसा, जीव घात करून सयत आशेता. बापा ताजेर आशिर्वाद घाल. सर भाव भयणीचेर आशिर्वाद घाल. समया जायते जाण परिक्षे शिकून आसात, त्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. जाणवाय बुदवंताय उगडासाचे सकत बरी समजणी, परिक्षे बरे तसतना बरें कर, बरो फुडार, बरें रिजल्ट तांकां यशें कर. समया जेजू सर विद्यार्थी खातीर आमी मागता. ह्या दिसांनी कोणाचे काजाराक तयाराय करनासा, त्या काजाराक तयाराय जावन सर आर्थीक आशिर्वाद तांकां फावो कर. सैरीकांतल्या बरी सैरीक फावो कर. भुरग्यांचे देण्या खातीर मागोन आसा, समया जेजू तांकां भुरग्यांचे देणे वेळार फावो कर. म्हज्या भावा भयणी भावार्थान माग, जेजू तुका तो दिता. बापा तुज्या लागीं भावार्थान पातयेन मागतल्यांक तांकां जें कितें गरजेचें सगळें दिवन तांकां तो दोशी कर. हें हांव मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो, तुमचें सवें आसो. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. काकू तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा. काकू तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा. आशेलो तानेलो संसाराच्या, बोललो लब्धलो तात्कालिक सुखा. आशेलो तानेलो संसाराच्या राजा, बोललो लब्धलो तात्कालिक सुखा. काकू तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा. काकू तुजी मागता जेजू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा.
भोवमुगाच्यान तुमकां बरो वर्तो दीस हांव मागता. तुमकां हांगासर फोन करूंक आसल्यार सकला म्हजे फोन नंबर आसा. डिवायन कॉल सेंटरची वेबसायट आसा www.dccmulki.in वा तुमच्या ऑफिसाचे फोन नंबर आसा तो ऑफिसा फोन करून केदाळा रेतेर आसा म्हण जाणा जाया. आनी एका दिसाचे रेतेर सकाळीं 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत हरी एकासन वरां आसा येया. हरी एका दिसा हांगासर विनवणी घालता दैवीक रेते मंदिरांत सोमारा तावन वय ब्रेस्तारा पर्यंत. सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार 4 दीस विनवणी घालता. सकाळीं 9 वरां तावन दनपार 1 वरां पर्यंत आसता. सदांय तुमकां मीस जाय जाल्यार सोमारा तावन ब्रेस्तारा वरां पर्यंत सकाळीं 12 वरार मिसाचें बलिदान आसा. मिसाचें बलिदानाक घेवयेत कुमसार जावं की तुमकां अवकाश आसा. आनी विशेश जावन शेनवाराचे रेतेरिके सकाळीं 9 वरां तावन दनपारान 3 वरां पर्यंत. 3 वरां उपरांत वैयक्तीक समालोचनाक माद्रापांक म्हाका मेळोंक थंयसर अवकाश आसा. कोणाय भुरग्यान जाल्यार 5000 करून धाडटा. ह्या वरवीं परिक्षेक बरोवंक तांकां देवाची कृपा मेळटली. देवाचे आशिर्वाद जेहोवा निस्सी जैते वंत देव तुमकां हर एका संगतींनी जैते वंत करूं. आमेन.